प्रितीच्या बाबा भयणांनो, भोव पवित्रित्वी, the most holy Trinity, one God, three persons, एक देव तेग जोण, तेग जोण तेग देवनूय, तेग जोण एक देव. मॅथमॅटिक्स हांगा चलोना. 1 + 1 + 1 3, पूण हांगा 1 + 1 + 1 1. सो मॅथमॅटिक्स गिन्यान फेल जाता हांगा. तितले वयर मॅथमॅटिक्स पावना, बिकॉज गॉड इज बियॉन्ड. आमकां वेगवेगळ्या धर्मांनी कितें मेळटा काय? आमचो भारताचो लोक चड करून हिंदू. What do they believe? कितले देव आसात? सांगतात ते प्रमाणे more than 300 crores of gods. त्या भायर they believe in त्रिमूर्ती, ब्रह्मा, विष्णू, शिवा. पूण हांवें स्टडी केल्या हिंदुइजमाची, त्या प्रमाणे Brahma, Vishnu, they were gods of different communities. But in ancient times, your communities merged जाल्यो. And Brahma worship कोत्ताले, Vishnu worship कोत्ताले, ते एक जाले, आणि तांचो देव ब्रह्मा आणि विष्णू. आणि शिवा कुंतान आयलो. शिवा is the god of South Indians. म्हणटूच जेन्ना एरियन लोक आणि द्रविडियन लोक साउथ इंडियेचो एक जालो, तेन्ना Shiva also भितर सरलो. And that's how the Trimurti, Brahma, Vishnu, Shiva. Hindus also believe that there is a Param Atma, Supreme Spirit. Muslim कितें स्वत मानतात? मुसलमान तांचो creed स्वत मानता, there is no God but Allah. Muhammad is the prophet of Allah. इन तांची स्वत मानता. आनीक देवनांत एकूच देव. So they are pure monotheistic religion. आमचो भावात जेजू तावन येता, आणि जेजू जल्मलो जुदेव लोकाचो, आणि जुदेव लोक सुरू जालो अब्राहमाचो. आणि अब्राहम खंय जियेतालो काय? अब्राहम जियेतालो मेसोपोटामिया. आयज आमी म्हणटा थंय इराक. सो द मॉडर्न नेम इज इराक. इराकाक अब्राहम रावतालो. खंयच्या गांवांत? ऊर गांवांत. ऊर गांवांत थंय लोक कोण रावतालो? द रेस वॉज कॅल्डियन्स. काल्देयांनी लोक थंय रावतालो. म्हणटूच अब्राहम काल्देयान ह्या रेसींतलो. कितें लोक स्वत मानतालो? वॉट वॉज देयर बिलीफ? द पीपल ऑफ कॅल्दिया, Iraq, Urs, they were henotheist. What is henotheism? Henotheism means they believe in many gods, but there is one supreme God. जायते देव आसात, पूण तांचे मदीं एक व्हडलो देव आसा. ताका म्हणटा henotheism. So they were henotheist. Abraham was tending to believe in one God. He was more or less a monotheist. आका देव विचून काडटा आनी म्हणटा अब्राहम सोड तुजो गांव. आनी देव अब्राहम काडून वता आनी हाडटा काना गांवांत. आनी देव सांगता
त्या प्रमाणे अब्राहम चलता. व्हेरी फेथफुल. देव सांगता तितले मानून घेता आणि देव दाखयता ते वाटेन चलता. अब्राहमाची संसद जाली द ज्यूज. अँड द ज्यूज monotheistic religion, pure monotheistic, one God, ani कोण ना. Now we believe in the Trinity. आम्ही एका देवान तेग जोण आसा म्हूण मानता. Are there any pointers in the Old Testament? आदल्या कोरारांत एक देव तेग जोण आसात म्हूण खंय तरी आमकां मेळटा काय? There is no clear teaching, but there are only pointers. सारकी क्लियर दोतोन ट्रिनिटेरियन दोतोन ना, पूण आमकां अशी बोट दाखयतात खुणा. Let us see the act of creation. देव संसार रोचता. संसार रोचतना थंय आमकां कितें मेळटा? देव बाप संसार रोचतालो. कसो रोचतालो? God created the world through his word. And what is that word? The Greek word for that word is logos. The logos. देवान संसार रचला through logos, the word. आणि कोणतो word? देवाचो पूत. जसो सांत जोहानाच्या शिवर्तमेलांत म्हणटा, the word was with God. The logos was with God. The logos was God. The logos became flesh. The word was God. The word was with God. The word became flesh. तोच तो देवाचो पूत. म्हणटूच संसार रचतना देव बाप रचता आपल्या उतरा उदेशी आणि तो उतर जावन आसा देवाचो पूत. आनी खंय आसलो पवित्र आत्मो? बायबल कितें सांगता? आदलो कोरार बुक ऑफ जेनेसिस कितें सांगता? आनी देवाचो आत्मो जोपोयो मारतालो. The Spirit of God was hovering. So, the act of creation is the act of the Trinity in the Old Testament. Bap asa, the Logos word asa, and Povitatmo asa. Ani khunय आमकां मेळटा the pointer. देव मनशाक रोचता. देव मनशाक रोचतना कितें मेळटा आमकां थंय? देव म्हणटा, आमी मनशाक रोचुया आमच्या सारक्याचो. आमी, हांव मनशाक रोचता अशें म्हणना. The word that is used in the Old Testament in the book of Genesis, आमी मनशाक रोचुया. So that means God is one, but God is a community of three: Father, Son and the Holy Spirit. So barabar नव्या कोरारांत आंज बडवो साबीण मायशी येता आनी कितें म्हणटा? नमान कृपेन बोलोले सर्वेस्पोर तुजे सोवे आसा. The Lord, the Father, God the Father is with you. तूं देवाच्या पुताची माय जातोली. म्हणटोच देव बाप आसा, आवयच्या मारयेच्या कुसव्यान देव पुत्र वचोन येता आणि कोणाचे शक्तीन द स्पिरिट विल ओवरशॅडो यू. पवित्र आत्मो तुजेर सावळी घालतलो. म्हणटूच नवो आदाव रचून येता. आदलो आदाव पातकान पडलो तो आदाव रचून येता तेन्ना देव बाप आसा, पूत आसा, पवित्र आत्मो आसा. नवो आदाव जो पातकान पडचो ना पूण पातक काडटलो तो देवाचो पूत सायबीण मायच्या कुसव्यान रचोन येता. देव बाप आसा, पूत तिच्या कुसव्यान रचता आणि पवित्र आत्म्याचे शक्तीन. सो द ट्रिनिटी इज देयर. बाबा भयणीनो, जायत्या लोकांक ही दोतोन आगोड लागता. कशें जावं येता? तेग जोण जाल्यार तेग देव जावंक जाय. एक कसो जावं येता हें समजूंक आगोड. आनी तुका आनी म्हाकाय हें समजोवपाक ना. पूण वी बिलीव इन जीसस. जेजूचेर स्वत मानता हांव. जेजून कितें म्हणलां? देवाचें जिवीत कितें तें कोण नकळो. Nobody knows what is the life of God. Only the one who has descended from heaven,
स्वर्गांतल्यान देऊन आयला तोच जाणा आणि स्वर्गांतल्यान देऊन कोण आयला एकलोच देवाचो पूत जेजू तर देव म्हणजे कितें तो जाणा देखून ताणें शिकयला म्हणून आमचो भावार्थ पवित्रतेचेर जेजून शिकयला देखून आमकां वी ट्रस्ट इन जीसस Jesus does not deceive nor does he get deceived. जेजू फटोयना आणि फटोवना तो देव जेजून सांगला तितले आमी स्वतमंता मानून घेता आणि सांगला तातले जेजून एक देव ते एक जण आसात ही दोतून शिकयल्या जेजू म्हणटा म्हाका बापान धाडला हांव आनी बाप एक म्हाका बापान धाडला हांव आनी बाप एक आणि मागीर हांव वेता आनी तुमकां शारोती धाडटलो शारोती म्हजे कडच्यान घेतलो कित्याक हांव आनी तो एक सो दिस दॅट युनिटी ऑफ द फादर सन एंड द स्पिरिट and that in one God there are three persons. This knowledge, this wisdom is given to us by Jesus alone. आणि आम्ही स्वतमंता ते प्रितीच्या बाबा म्हणिनो तुम्ही जाणात कितें घडलें तें सांत आगुस्तिनाच्या जिवितांत सांत आगुस्तीन आमच्यान म्हणून घेता तकलेन खडप ही वॉज अ ब्रेन ही वॉज व्हेरी इंटेलिजंट एंड येट ताका सोजमोना कशें जावं येता एक देव ते एक जण एक देव हें तो चिंता आफ्रिकाचे दर्याचे देगेर पासोयो मारता कोण ना एकलोच आसा आनी दर्याचे देगेर आफ्रिकाचे पासोयो मारतना चिंता मेळटा जाल्यार हाचो थाव द डेप्थ ऑफ दिस दॅट वन गॉड थ्री पर्सन वन गॉड हाची सोजमणी घेतना हांव वावुरतना ताची नदर एका भुरग्याचेर पडटा एक धाकटोसो भुरगो रेंवेचेर ताणें फोंड मारला धाकटें आयदण घेतलां कोट्टी कशी आनी दर्याशीन धांवता दर्याचें उदक घेता येवन त्या फोंडांत ताणें मारला त्या फोंडांत घालता करीत आसा कंटिन्युअसली धांवता उदक काडटा दर्याचें आनी ह्या फोंडांत घालता आगुस्तीन चिंतालो एक देव ते एक जण एक देव कशें तो स्टॉप जाता थांबता ह्या भुरग्याशी वेता बाबा कितें कोत्ताय तूं आनी भुरगो सांगता हांव दर्या सुकयता आनी सांत आगुस्तीन म्हणटा पिसो तूं अरे बाबा दर्या केदो व्हडलो आनी तुवें मारला तूं फोंड कितलो धाकटो कसो तुज्यांनी दर्या ह्या धाकट्या फोंडांत सुकोवंक जाता आनी हो भुरगो उठ्ठा आनी म्हणटा म्हज्यान तर हो दर्या ह्या फोंडांत सुकोवंक जायना जाल्यार येदो व्हडलो देव तुजे येदे तकलेन कसो आटापूंक जाता येदो व्हडलो देव हे धाकले तकलेन कसो तुज्यान आटापूंक जाता भुरगो नाच जाता तेन्ना सांत आगुस्तिनाक कळटा हें आनीक चिंतपाचें न्हय तकली झरोवपाची न्हय I have to believe. हांवें सोत मानूंक जाय मानून घेवंक जाय जेजून सांगला जेजू सोत उलयता हांव मानून घेता तर आमचो बिलीफ इन द ट्रिनिटी इज बेस्ड ऑन आवर फेथ इन जीसस प्रितीच्या बाबा भयणीनो ट्रिनिटी आमच्या आख्या जिवितांत बांदलेली आसा पळय तुमी मिसाक येयल्यात पाद्रीन मिस कशें सुरू केलां बापाचे पुताचे पवित्र आत्म्याचे नांवी त्रित्वेचें नांव घेवन मागीर आमी मोहिमा म्हणल्या वी ग्लोरिफायड गॉड कोण तो देव बापाक मोहिमा पुताक मोहिमा पवित्र आत्म्याक मोहिमा मागीर आमी स्वतमंत म्हणटले आतां सर्वां जाल्या उपरांत कोणाची स्वतमंत वॉट डू वी बिलीव दॅट देर इज गॉड द फादर वी बिलीव दॅट देर इज गॉड द सन वी बिलीव दॅट इज गॉड द होली स्पिरीट बाप आसा पूत आसा पवित्र आत्मा आसा ताची स्वतमंता मागीर पाद्री उडो वायन आनी उडो घेतलो ताचेर बेसांव घालतलो कोणाच्या नांवान बापा धाड तुजो आत्मो आनी कोरी देणी तुज्या पुताचें मांस आनी रगत बापाक उलो मागता पवित्र आत्म्याक यो म्हूण मागता आनी तो ब्रेड एंड वायन आसा तो पुताच्या जेजूच्या मांसान बदल म्हणटा सो सेम एगेन ट्रिनिटी मीस कबार जालें म्हणटोच तुमकां घरा धाडटा
कोणाच्या नावान आपण पाद्री आपल्याच्या नावान ना, वचून येयात म्हणटा बापाचे पुताचे पवित्र आत्म्याचे नावी तुमकां बेसावन दिवन. म्हणटोच आमचें जिवीत सारकें सुरंगायल्लें आसा, इंटरट्वायन्ड इन द होली ट्रिनिटी. प्रितीच्या बाबा म्हणिनो आमचो बाबाट पवित्रत्वेचेर तीर गोट करूंक आमी वावरुया.